प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 26 चीट 35 ते 40 पर्यंत 35 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून तांकां म्हणलें, जिविताचो उंडो तो हांव. म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची, आनी म्हजेर भावार दवरतात तांकां कदींच तान. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी भावार दवरिना. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव बरो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार थान देंवला. आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही, जी सगळी ताणें म्हाका दिल्यान तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें पुनर जिवंत करची. हीच ती म्हज्या बापाची खुशी, जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार ठेवतात तांकां सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळचें, आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करचें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता तर जेजू आमकां कितें सांगता. पोत्तून पोत्तून आमी आयज हें उतर आयकता. बापाची खोशी, जेजूची खोशी, म्हजी खोशी. हें जें उतर जेजू म्हणटा, बापाची खोशी, आमची खोशी, हें कितें? आमी कितले फावटी म्हणटा म्हाका खोशी हा म्हाका ह्या चेड्याचे बरोबर लग्न करपाक, म्हाका खोशी हा ह्या चोले बरोबर म्हाका लग्न करपाक, म्हाका खोशी हा एक व्हडलें घर म्हाका जाय, म्हाका खोशी हा की आतां हें जें कोवीड-19 आसा हें पयस जातलें, आमचें दिसपट्टें जिवीत जें पयलें आसलें तें जातलें. आमकां खोशी हा की आमचीं भुरगीं बरीं जातलीं आनी आमकां तीं व्हड जातलीं, बरीं शिकतलीं आनी सगळें बरें आमच्या जिवितांत फावो जातलें. ही आमची खोशी. पूण तेच भाशेन भाव भयणींनो, देवाक पासून एक खोशी आसा. समजा म्हजे कडेन एक फोन आसा, कोणाकडेन सॅमसंग फोन आसा, कोणा कडेन एक नोकिया फोन आसा. तो फोन कोणें केला? तो कोणें म्हणजे तो फोन जो आतां ना कोणें केला? तो सॅमसंगाच्या कंपनीन केला, तो नोकियाच्या कंपनीन केला. आनी ज्या फोनान तो फोन केला त्या फोनाक कसो वापरूंक जाय, ताज्या फोना मदें कितें आहा तें कशें वापरूंक जाय तें सगळें त्या लोकांनी तें घडोवन हाडलां. आनी त्याच भाशेन त्या लोकांनी तो फोन घडोवन हाडला, म्हणजे मॅन्युफॅक्चर केला. त्याच भाशेन भाव भयणींनो, ह्या सुर्गीच्या बापान आमकां आपल्या पुता भशेन आमकां देवा सारकीं आमकां रोचल्यान. आमी म्हणटा न्हू जेनेसीस पयली चीट उडपीच्या वाचपान आमी आयकता की देवान आदाम आनी इवेक आपले भाशेन रोचलो, मोगान रोचलो. आनी देखून ह्या सुर्गीच्या बापाक जाय की आमी ताजी खोशी केली. ताजी खोशी म्हणजे कितें? ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना देवान आदामाक आनी इवेक रोचलो आनी आमकां सगल्यांक रोचली, तेन्ना ताणें कितें सांगलें? तुमी म्हजी खोशी करात, जें म्हजें उतर म्हणटा, जें म्हज्या उतरा प्रमाणे चलात. देवान आदामाक सांगलेलें, तुका सगलें ह्या संवसारान हांवें दिलां, हें सगलें तुका तुजेर अधिकार आहा सगल्याचेर, पूण फकत एका झाडाचें फळ खायनाका. पूण कितें घडलें? आदामान आनी इवेन तें फळ खालें आनी सगलें जें तांकां आसलें तें विबाडलें आनी ती आतां अधिकार दिलो देंवचाराक. आनी देखून जेजूक ह्या संवसारान मनीस जावन येवचो पडलो. तो अधिकार देंवचारा कडसून घेवन तो आतां अधिकार ताणें घेतला. आनी जो लोक ताजेर बावर दवरता, जो लोक ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, जो लोक देवाची खोशी करता, त्या लोकांकूच तो अधिकार फावो जाता. भाव भयणींनो, बिश्टी आमी म्हणले आमी क्रिस्तांव, आमी बातीस गेला, इगोर्जेक वता, देवस्पण करता म्हणून आमकां अधिकार मेळना.
जेन्ना आमी देवाची खोशी करता म्हणजे देवाची खोशी म्हणजे कितें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तें उतर आमी जें जेजून आमकां पवित्र पुस्तकान बरोवन दिलां जेन्ना तो संवसारान येयल्लो ताणें कितें उतरां उलयलीं ती आतां आमकां पवित्र पुस्तकाचेर बरोवन दिल्यान जेन्ना तीं उतरां आमी आमच्या काळजान रिगून दवरता तें दिसपट्ट्या जिवितान आमी तीं उतर पाळटा तेन्नाच की आमी देवाची खोशी करता आनी जेन्ना आमी देवाची खोशी करता देवाचो अधिकार देवाची पदवी देवाचें सगळें बरें आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता आनी देखून ह्या वेळार जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता हें जें भायरच चलता हें जें लोकांक कांक्र येता ह्या लोकांक जी पिडा येता हे लोकांक सगळ्यांक कोश्ट येता तेन्ना त्या जेजूच्या अधिकारान आमी तें पयस करूंक पावता आमी तें जें देंवचारान हाडलां आमचे विरुद्ध आमी ताजे वयर जैत हाडपाक आमी फावो जाता कित्याक मनशाक जाता करपाक ना पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा देवाची खोशी पाळटा देवाची खोशी कोत्ता तेन्नाच की आमकां हो अधिकार मेळटा आमी ताका इंग्लिशीन म्हणटा वी आर बॉर्न अगेन आमकां दुसरो जल्म मेळटा कित्याक आमी खरेंच जेजूक आमचो स्वामी आमचो दोनी आमचो देव म्हूण मानता केन्ना बिश्टे आमी म्हणलें जेजू 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 तूं म्हजो स्वामी तूं म्हजो दोनी बिश्टें तोंडान म्हणल्यार जायना जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी म्हजें उतर आयकता तें उतर पाळटा तेन्नाच की हांव तुमचो देव जाता तेन्नाच की तुमचो स्वामी जाता तेन्नाच की हांव तुमचो सरवंडार जाता आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमच्या काळजान आमच्या मनान धरून तें पवित्र आत्म्या उदेशी तें दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या जिवितान पाळूंक आनी जेन्ना हें देवाचें उतर पाळटा आमी देवाची खोशी करता जेजू आयज कितें सांगता आमकां तो 40वी वडीन म्हणटा हीच ती म्हज्या बापाची खोशी जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां पुनर्जीवन करचीं भाव भयणीनो हो निमाणो दीस केन्ना जेजू जेन्ना पयलो ह्या संवसारान येयल्लो आमी नातालांची परब केल्या तो एका बाळका भाशेन बेतलेहम गांवान मोरीच्या कुसव्यान जल्मलो आनी भाव भयणीनो तो ह्या संवसारान जिवलो खुर्सार गेलो आमचे पासत मेलो आमची सगळीं पातकां गेलीं आमचे सगळे कोश डॉग भोगले तो मरोन पुनर्जीवन जावन तो पोत्तून सर्गार बापाच्या उजव्याक बसला आनी भाव भयणीन तो कितें करता थंयसर तो तुजे पासत आनी म्हजे पासत मागणें करता जेन्ना आमी ताचेर बावार दवरता आमी कितें करता हाचे कडेन वेता ताचे कडेन वेता सगळे कडेन वेता पूण आमच्या सर्गीच्या बापा कडेन जेजू वरवीं आमी वचना कित्याक आमी जेजू पयस दवरला आमी सगळे कडेन वेता सगळे कडेन पूण आमी जेजू कडेन वचना जेजू कडेन वचपाक म्हणजे कितें ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक ताचें उतर पाळपाक ताचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवीन आमच्या काळजान रिगून तें उतर पाळपाक पूण भाव भयण कितें घडटा ह्या दिसांनी कोवीड चलता हें चलता ताचेर आमची जास्त चोत्राय आहा पूण जें जेजून आमकां ताच्या उतरान सांगलां तें आमी करिना ताचें उतर म्हणटा ताच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली जावपाची ना पूण तरी आमी मागणें करता जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बेसावन दी आनी जेजू म्हणटा हांवें तुमकां सगळें केलां जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा आमी ताची खोशी करता आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू परतून येतलो दुसरे पाटी तो काकुतकार देव म्हूण येवचो ना तो शांतीचो देव म्हणून येवचो ना तो जोडटी घेवपाक येतलो आनी जेन्ना तो जोडटी घेवपाक येतलो ही 40वी वड कितें म्हणटा निमाण्या दिसा हांव तांकां पुनर्जीवन करतलो म्हणजे कितें जेन्ना दुसरे पाटी जेजू येतलो ह्या संवसारान तेन्ना तो जोडटी करपाक येतलो पूण ज्या लोकांनी ताचेर बावळ दवरला ज्या लोकांनी ताचें उतर पाळलां आनी ताका सोमी दोनी आनी आपलो देव मानून ती ह्या संवसारांतली गेल्यान तेन्ना ती पुनर्जीवन जातलीं आनी ती सर्गीचें राज भोगूंक पावतलीं आयज भाव भयणीनो हें जें शिवर्तमान आमी आयकलां पोत्तून वाचुया ही देवाची खोशी करपाक आमी वावरुया आनी खरेंच हें उतर जेजूचें उतर ताचें उतर जिविताचें उतर आमच्या काळजान रिगून हें आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाडून हें जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही शिकोवन दिवपाक आमी वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक तुमच्या फॅमिलीक ह्या वेळार जेन्ना कोवीड सगळे कडेन गाजलां
आनी सगलो लोक मरता, कितल्या लोकांक त्रास जाल्या, कितल्या लोकांक भिरांत आसा. आमी फकत जेजूचेर आमची चोत्राय दवरुया, ताच्या उतराचेर दवरुया. ताणें म्हणलां आमचे आंज बुडवे दवरल्यात आमच्या सांगाता. ताणें सांगलां ताजें उतर जेन्ना आमच्या काळजान रिगून आसा, कसलेंच वायटपण आमच्या कडेन येवचें ना. हें उतर आमच्या काळजान रिगून त्या उतराचेर भावार धरून आमी आमचें जिवीत जियोया. तुमकां एक बरो दीस आवडटा, जेजूचो, बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो दीस. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.